नवे शिक्षणीक धोरणाचेर भर दिवप गरजेचें देखून शैक्षणीक मळार गोंय आदर्श राज्य म्हूण मुखार सरपाक सरकार सदांच यत्न करतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो। बुधवारा निपूण भारत मिशनाच्या शिक्षा संकल्प कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। जे आम्ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना बाप डायरेक्टर झिंगडे हांच्यांनी तुमकां व्यवस्थित रित्या तेजो फ्रेमवर्क कशा पद्दतीत आसतलो हे सांगले आणि ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर म्हणजे डिपार्टमेंट तयार आहा म्हणजे तुम्ही सगळे जाण तयार आहात आणि ही इम्प्लिमेंट करता आसतना भुरग्याच्या फायद्या खातीर आमी कशा पद्दतीत ती करू शकता हे व्यवस्थित रित्या एक्सप्लेन केला। बाप प्रसाद लोलयेकर हांणी तिजो उपयोग कितें जातलो म्हणजे क्रिएटिव्ह थिंकिंग आणि बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बाप प्रसाद लोलयेकर हांणी तुमच्या समोर मांडल्या। तिच्या फिल्डात इम्प्लिमेंटेशन कशें करप हे आमी सगळ्यांनी मेळोन करचें पडटलें आणि म्हाका दिसता आज आमी सगळे जाण तयार आसात हे सगळे इम्प्लिमेंट करपाक आणि सगळ्या टिचर्सांचो जर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीत आमी ते इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। निपूण भारताच्या बरोबरूच आमी ह्यो सगळ्यो गजाली शिकता आसतना म्हाका दिसता नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचेर आमी स्ट्रेस दिवपाक जाय आणि नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपी गोंय राज्य हे प्री प्रायमरी लेवला वयल्यान म्हणजे हायर एड्युकेशन लेवला पर्यंत हे पयले राज्य आसतलें। आमकां मॉडल राज्य म्हणून हे पुराय देशात आमकां फुडें येवपाक जाय आणि निश्चित रित्या ताका जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंट लेवलाचेर एडेड स्कूल लेवलाचेर आसत किंवा बाकीचे कडेन जो सपोर्ट ज्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय तो करपाची सरकाराची तयारी आसा। म्हाका खबर आसा इट इज नॉट पॉसिबल म्हणजे एट अ टायम आमी सगळोच इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळीच कडेन रेडी करूंक शकतले काय कितें इट इज नॉट पॉसिबल बट तरी सुद्धा म्हणजे ज्या जाग्यार आमी शक्य आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचो प्रयत्न आमच्या ह्या वर्षभराच्या कार्यकाळात जातलो। जायत्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्याच्या संदर्भातल्यो आमी डिपार्टमेंट आणि बाकी सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आणि निश्चित रित्या ताजे बरे रिजल्ट आमकां येता त्या काळात पळोवपाक मेळटले।